जो दोशीचेर रस्तो वयता आमच्या पर्रा हो रस्तो तो आमी थंयसर आसा। आयज आमी हांगा येयल्या हो इशू हायलायट करपाक। एक इम्पॉर्टंट इशू आनी सेन्सिटीव इशू आसा। फाटल्या दिसांनी हांगासर जे काम जाला, जे आमचो हो नल्ला आसा, हो दोंगराचो हो व्हांव येता, तेजें काम जाला। सो आतां ते अंडर WRD हो PWD चडशी मोस्टली आमकां दिसता WRD थ्रू जाला। सो आमी हो आतां इशू हायलायट करपाक कित्याक गेल्या, जो आमचो नॅशनल फ्लो आसलो, जो नॅचरल आमचो फ्लो आसलो उदकाचो, तो तुमी आमच्या व्हिडियोसून तुमकां पळोवंक मेळटली। जो व्हांव आहा तो ऑलमोस्ट लायक 2-2.5 मिटर रूंद आसा आनी ह्या व्हांवाची जी हें आसा, ब्रेथ आसा, ती कांय न्हू म्हणल्यार एक 4 मिटर 3.5 मिटर सुमार आसा। पूण आमचो प्रश्न कितें आसा, जो हो व्हांव कंस्ट्रक्शन हें केलां, जो स्लॅब घालून रिटेनिंग वॉल हें केलां, ते आतां पळोवंक शकता तुमी। हे स्लॅब घालून सगळें घालून तो 1 मिटरूय तेजो हें दवरूंक ना। जो होल आसा पळय तो 1 मिटर सुमार आसा आनी तेजो फाटल्या वाटेन जो वयरसून दोंगरा वयरसून जो उदकाचो फ्लो येता तो कांय न्हू म्हणल्यार 3-1 मिटर असो आसा। जाल्यार आमी कितें म्हणटा, तो व्हांवाचो इतलो व्हडलो रूंद आसा 3 मिटर सुमार, जाल्यार हांगा जेन्ना बांदता आसतना तुमी मात तरी तेजी स्टडी करपाक जाल्ली, बाबा एक कितलो अप्रॉक्स तो बांदूंक शकता, त्या प्रमाणे तो बांदपाक जालो। जाल्यार हो एक तुमी आतां स्टेजावर स्लॅब घालून हें सगळें मोडून हांगा डेवलप केला म्हणटा, जाल्यार हो जो ब्रेथ तुमी 1 मिटरूच कित्याक धरला। फाल्यां समज उदकाचो फ्लो इतको जर जालो जाल्यार आनी हांगा कितें येवन शिरकाली झाडां जाल्यार फाल्यां हांगा चोक जावंक शकता। फाटल्यान व्हाळाचे 3 मिटर वाट आसा आनी हांगासर तो जेन्ना फाट येता तेजी तेन्ना तो कमी जाला, 1 मिटराकून कमी आसा। जाल्यार आयज कितें जातलें, जेन्ना पूण बाकीच्या हितूनी पयल्यान गोंयान बाकीचे कडेन पयल्यान कशी बाड येता ती, आनी जेन्ना अशें जालें म्हणजे फुडल्यान जें नॅरो जालें उदक भायर सरता तेन्ना, जाल्यार हो प्रेशर कितलो येतलो। आनी फुडें हांगा तर देवूळूय आसा आनी ही सायडींतली ही रिटर्निंग वॉल आसा, ती रिटर्निंग वॉल काय बांदलेली ना। जशें युनियन हायस्कुला कडेन जाला तशें हे कॉलॅप्स जातलें आनी हो रस्तो परतो नॅरो जातलो, जसो युनियन हायस्कुला कडेन जाल्लो आसा। आनी हितून कितें आहा, जे आयज खूब जाण सांगतात की हांगासरली पंचायतीन सरपंचान लेटर केल्लें म्हणून, मात आमी म्हणटा कितें, सरपंचान तो आपलो जर हें काम इल्लिगल चलतालें कित्याक आनी जो नॅचरल फ्लो जो आडयता, जाल्यार सरपंचान हेजेर एक्ट करून तेन्नाच तेज्या जे पावरा अंडर एक्झिक्युटीव पावरा अंडर हें काम बंद कित्याक करूंक ना। कित्याक हे सगळ्यांक खबर आहा, जेन्ना उदकाची वाट कमी जातली तेन्ना उदीक आपली वाट खंयसुनूय करतलें आनी जी बाकीचे हांगासरलें वेजिटेशन आहा आनी जे लँड आहा ते लँडस्लायड जातले। त्या डेव्हलपमेंट प्लॅनाचेर कितें तरी एक सायंटिफीक रिसर्च आसपाक जाय की फुडें बाबा तेजो फुडें परिणाम कितें जातलो तो।